दीस बुधवार नोव्हेंबराची 27 तारीख 2024. पहिलें वाचप उगडापण पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 15 वळ 1 तावन 4 पर्यंत. उपरांत हांवें सर्गी आनी एक व्हड आनी विचित्र खुणा देखली. 7 देवदूत 7 खरगां घेवन आसले. हीं निमाणी खरगां, कित्याक तांचे वरवीं देवाचो क्रोध संपूर्ण जारी जावंक आसलो. तेदवां उज्यान भरशिल्ल्या आरशाचो एक दर्यो कसो म्हाका दिसलो. मनजातीचेर, तिचे मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवाच्या अंक्याचेर जैत वेल्ले ते आरशाच्या दर्यावेळेर उबे आशिल्ले म्हाका दिसले. तांणी आपल्या हातांनी देवाची स्तुती करची विणी धरली. देवाचो सेवक जावन आशिल्ल्या मैजेचें आनी ते शेळयेचें गीत गावन तांणी म्हळें, सर्वेस्परा देवा, सर्वेस्परा देवा, वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां. सर्व जनांगाच्या राया, नितीच्यो आनी सताच्यो वाट्यो तुज्यो. सर्वेस्परा, तुका भियेनातलो वा तुज्या नांवाक महिमा दिनातलो कोण आसा? कित्याक तूं एकलोच पवित्र. सर्व जनांगा तुजे हुजीर येतली आनी तुका आराधन स्तुती करतली, कारण तुजी नितीची कृत्यां स्पश्ट कळीत जाल्यांत. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 98 1, 2 तावन 3 AP, 7 तावन 8 आनी 9. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां सर्वेस्परा देवा, सर्व पदवेदारा. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां सर्वेस्परा देवा, सर्व पदवेदारा. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उघडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आशिल्ल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास दवरला. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां सर्वेस्परा देवा, सर्व पदवेदारा. दर्यो आनी तांतू आसा ते सर्व, भूमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावूं. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटूं, पर्वत संतोषान उडोवन नासूं. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां सर्वेस्परा देवा, सर्व पदवेदारा. सगली सृश्टी येवचो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्हासूं. तो संवसाराची मनसुबी करूंक येतलो. सत नितीन पृथ्वीची तो जडती करतलो. न्याय नितीन लोकांक तो निर्णय करूंक दितलो. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजीं कृत्यां सर्वेस्परा देवा, सर्व पदवेदारा. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 21 वळ 12 तावन 19 पर्यंत. जेजू म्हणालो, पूण ह्यो सर संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची जडती करचे खातीर तुमकां सिनेगॉगाच्या अधिकाऱ्यां हुजीर हाडटले आनी बंदीखानांनी घालतले. तुमी म्हजे पाटलावतार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर व्हरून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची ह्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हणून तुमचे मतीन निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचा सक्त आनी जाणवाय दितालो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमचींच आवय बापय, भाव भयणी आनी सैरी धैरी तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं.
तुम्ही म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो, तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमचे दीक सोंसणिकाये वरवीं तुमचो जीव तुमी राखतल्यात. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. चड आनी चड लोकांन आपणाचो पाटलाव करीजे म्हणून जेजू फटकिरी भासावणी दिवन भुलयना. बगार तो जावन आसा सत आनी तो सत भासयता. तुमी म्हजे पाटलावदार जाल्ल्यान तुमकां धरतले, दग दितले आनी बंदिखानांत घालतले म्हणटा जेजू. आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्ल्यान आमकां कसलेंच कश्ट येवचे नात आनी आमचें जिवीत गुलोबाचें खाटलें म्हणून आमी चिंतचे न्ही. तसल्या चिंतपान जर आमी जेजूचो पाटलाव करनासाव तर आमकांच आमी फटयता. कित्याक आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्ल्यान आमकां हेरांच्या की चड कश्ट दगदणी भोगूंक मेळटली. ह्या संदर्भार आमी निराशी जायनासता, धैर्य सांडिनासता क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरून हो संदर्भ सुवार्थेक साक्ष जावन गळसूंक जेजू आमकां उलो दिता. हें जारी करूंक तोच तुमकां एक असली वाचासक्त आनी जाणवाय दितलो म्हणून भासयता. तर क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हणल्या कारणा खातीर आमकां दगदणी आनी कश्ट भोगूंक मेळ्ळे तर आमी मोगान स्विकार करया. सोंसणिकायेन सोंसून क्रिस्ताचे सुवार्थेक साथ जावया आनी अशें आमचो जीव आमी राखया. जेजू सांगता, जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता.